ताजे फुडें ताणें तुमकां सारके प्रोसिजर्स विचारले. ते प्रोसिजर तुमी सांगता 442. आता I have studied this very well and I have attended a function with you to inaugurate this in my constituency, where also I have raised this. The procedures that you are allowing are actually 1% of the operations that are happening in Goa. Those which you are allowing to private hospitals. Speaker sir, I am putting my question. You take your time to answer it. स्पीकर सर, चुकीची बाजू और चुकीची वे आहा पळय, वे म्हाका खबर आहा. हांव विचारता तूं आन्सर दी. आतां जे प्रोसिजर, हांव प्रायवेट हॉस्पिटलांचो एजंट न्ही आनी म्हजें हॉस्पिटल ना, म्हळ्यार फाल्यां कोणाचो NGO आहा मागतलो तुका हॉस्पिटल मागूंक हांव येवपाना. हांव तुका इतलेंच विचारता की ही स्कीम करून जे म्हाका ट्रिटमेंट GMCन फुकट मेळटालो ती आतां व्हडलें अजाप करून तोच ट्रिटमेंट म्हाका GMCन धाडटा तूं. तातूंत अजाप कितें जालें? तूं फकत 60,000चे 2.5 लाख केले म्हणटा, ओ 4 लाख केले म्हणटा. हांव विचारतें इतलें की हे 442 प्रोसिजर जे आहा, दे डोंट इवन मेक 1% ऑफ द ऑपरेशन्स. इन अदर वर्ड्स. आनी सेकंड तुका हांव क्वेश्चन विच इज आय एम आस्किंग यू अनदर कनेक्शन टू दीस, आय वील ऑल्सो टेक इट अप ऑन हेल्थ डिमांड्स. स्पीकर सर, तुम्ही जे GMCचेर पे जातलो म्हणटा हॉस्पिटलांक ते अलाव करून म्हणून, कित्याक तुमच्या पेपराचेर वाचलां GMC ओव्हरलोडेड आहा. 60% पसून GMC जर चल्ली जाल्यार कांयच प्रेस जावपाचो ना. द हेल्थ इन्शुरन्स पॉलिसीज ऑफ ऑल कंट्रीज इज दॅट एनी हॉस्पिटल आय शूड गेट फ्री ट्रिटमेंट. ना जाल्यार हे तुमी फकत इलेक्शना खातीर केल्लें आहा. 6 म्हयन्यान रिव्ह्यू म्हणटात तुमी. कसलो रिव्ह्यू? स्पीकर सर, काही लोक इलेक्शना खातीर करतात, त्यांच्यो योजना निमण्या वर्साच येतात. स्पीकर सर, ह्या सरकारच्यो स्किमी रायट फ्रॉम द डे वी केम टू पॉवर, आमी मार्चांत आयल्यात, 1 एप्रिलच्यान सुरू जाल्यात. हांव परत तेंची वळेरूय सांगिना. दर म्हयन्याक एक आमी स्कीम खंयच्या ना खंयच्या खात्यान नवीन दिल्या. त्यामुळे इलेक्शन समोर आसा म्हणून दिल्या. हे ज्या लोकांनी इलेक्शन समोर असल्यामुळे केल्ल्यो तांकां कदाचित दिसता आसत. स्पीकर सर, ही योगायोगान स्कीम निमण्या पावड्याचेर पावता. हेचो कारण आमी ही स्कीम 2 म्हयन्या पयलीं घेवंक ना. वी वर वर्किंग ओवर दीस स्कीम फॉर लास्ट ओवर 3 years. ह्या स्किमीन 2 मुख्यमंत्री पळयले, 2 आरोग्य मंत्री पळयले आणि 3 हेल्थ सेक्रेटरी पळयले. स्पीकर सर, आणि आमी हेंय म्हटलेलें की 31 मार्च 2017 जातकीर ती आमी रिव्ह्यूय करतले. पण जो मान्य सदस्य 447 जे तुजी प्रोसिजर्स किंवा इंटरव्हेन्शन्स आसात, दे मेक ओन्ली 1% ऑफ द टोटल इंटरव्हेन्शन म्हणून सांगता. हांवूय दोतोर न्ही, तोय दोतोर न्ही. हांव दोतोर नासलो तरी हांव हेल्थ मिनिस्टर रावला, त्यामुळे थोडे कळूंक लागले म्हाका. पूण हेचेर हांव मान्य करपाक तयार ना. ताणें स्टेटमेंटी करपाक कांय हरकत ना. स्पीकर सर, जी काही गोष्टी थंडी, खोकलो, ताप असल्यो गोष्टी भितर इनकॉर्पोरेट करूंक ना, हेचो अर्थ सरकार त्यो ट्रीट करच्यो ना अशें ना. सरकारची सगळ्या हॉस्पिटलांनी ह्या बाकीच्या ज्यो 447 येवंक ना तांकां पूर्ण मोफत सेवा आसतली. जो विजय सरदेसाईन प्रश्न केला ताचो विशयच ना. तो म्हणटा म्हाका 171 दिल्ले तेन्ना प्रायवेट दोतोर म्हणटाले 2% म्हणून दे. जेन्ना 447 दिले पण 2% खंय जाले? आता तो 1% म्हणटा. उत्तर केन्ना दिल्लें? म्हाका येयला पळय तेन्नाचे तारखेचे, तेजे नंतर हे ओपन केले म्हणून सांगले ते काय. आय हॅव जस्ट टोल्ड हिम दॅट ऑल 447 इंटरव्हेन्शन्स ओपन टू ऑल प्रायवेट एज वेल एज गव्हर्नमेंट. The empanelment is still going on to the whole state, in the neighboring states, and even the capital city.